4 वर्सां फाटीं चालू करून कांय तांत्रीक कारणाक लागून बंद पडिल्ली न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग टेस्ट परती राज्य सरकारान चालीक लायल्या. सोमारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन ताचें उक्तावण केलें. राज्यांतल्या सरकारी इस्पितळांत सुमार 11,000 नवीन भुरगीं जल्माक येतात. तांची सगळ्यांची 24 ते 72 वरांनी तांची न्यू बॉर्न स्क्रीनिंग चांचणी करतले, अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन पत्रकारांक दिली. हे जे आमी न्यू बॉर्न बेबी स्क्रीनिंग चालू केल्लें आसा, तुमकां आतां प्रेजेंटेशन आमी दाखयल्लेंच आसा. तुमकां ते प्रॅक्टिकली कशें करता तें बी दाखयल्लें आसा. आनी बेसिकली होल आयडिया इज टू स्टार्ट दीस न्यू बॉर्न बेबी स्क्रीनिंग सो दॅट वी कॅन चेक द चिल्ड्रन that are newly born for future treatable metabolic disorders, and whole idea is to see that we take proper care of these children. आणि एक तुमकां सांगपाचें म्हणजे जो आमी प्रोग्राम गोंय राज्यान चालू केल्लो तो केंद्र सरकारान एडॉप्ट करून ते नॅशनल हेल्थ मिशनाचो एक भाग जाल्लो आसा. म्हणजे आमी कितें केलें, पेंटावेलंट इंजेक्शन बी आमी पायलट प्रोजेक्ट म्हणून गोंय राज्यान आमी मंत्री आसतना इम्युनायझेशन प्रोग्राम तुमकां परत याद दिता. गोंय राज्यान पयलीं इम्युनायझेशन प्रोग्राम जी आशिल्ली एकदम कमी आमी जे इम्युनायझेशनाक आमी इंजेक्शनां दितालीं. आमी मागीर MMR, रुबेला, तेजे भायर पेंटावेलंट हे सगळे गोष्टी आमच्या टायमार तेन्ना चालू हांवें स्वता चालू करून घेतलेले. म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेज आनी हेल्थ सर्विसान कांय थोडेच इंजेक्शन गावताले लोकांक, पूण ते आतां फुडें वचून आतां आमी ह्या तरेन केलें की सगळे इम्युनायझेशन प्रोग्राम टू स्ट्रेंथन इट, अँड दॅट इज बींग एडॉप्टेड ऑल्सो बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. अँड न्यू बॉर्न बेबी स्क्रीनिंग इज आवर फ्लॅगशीप प्रोग्राम. वी आर गोइंग टू सी दॅट वी रन इट प्रॉपरली. डॉक्टर मिमी आसा आनी आमचे सगळे टीम जे आसा, हो प्रोग्राम म्हत्वाचो प्रोग्राम आहा. आनी ह्या प्रोग्रामाक म्हाका दिसता खुबशे आमच्या लोकांक आनी भुरग्यांक आनी जे नवे जल्माक येता ते भुरग्यांक तेजो फायदो जातलो. आनी इवन कावन्सिलींग जे करूंक जाय ते बी कावन्सिलींग करपाक आमी त्या तरेचे ट्रेनींग आमच्या लोकांक आमी स्टाफाक आमी दितले. आनी आमचे ट्रेनींग ऑफ द नर्सीस आनी ते सगळे गोश्टी चालूच आहा. पयलींच चालू जाल्ले ज्या दिसा आमी ऑर्डर दिल्ली. आनी म्हाका खात्री आहा की दीस वील बी वन ऑफ द युनीक प्रोग्राम्स वन्स अगेन वीच वील मेक गोवा प्राऊड अँड वन्स अगेन वील बिकम अ प्रोग्राम वीच वील बी अडॉप्टेड बाय अदर स्टेट्स. खुबशे कडेन आमी जे कितें गोंय राज्यान करता बाकीचे राज्य आमकां कॉपी करता त्या दृश्टीन, कित्याक आमी सामान्य मनशाचें जीवन कशें सुदरपाचें हेजेरूच चडसो आमचो भर आसता. ऑल आवर हॉस्पिटल्स वे देर आर डिलिव्हरीज टेकिंग प्लेस, ऑल हॉस्पिटल्स वे डिलिव्हरीज टेकिंग प्लेस, अँड आय एम थ्रू युअर फोरम telling the people, if you want to do, you can come and get it done in GMC. There is no issue. There is no ban that it should be born here only. That I will see that they can. It is a very important program. I can't make it mandatory at the moment in private hospitals. But if they want to get their child checked, then they can always come and find out the information here and get it done. There is no issue. We are open to it. There is no issue. 11,000 डिलिव्हरी गोंयान, आमचे 11,000 डिलिव्हरी इन्स्टिट्युशनल डिलिव्हरी गोंयान गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जाता. आनी ह्यो 11,000 डिलिव्हरीचे प्रत्येक भुरग्याक आमी न्यूबॉर्न बेबी स्क्रिनिंगाचे आमी स्क्रिनींग करतले. वी आर कॉन्सन्ट्रेटींग फर्स्ट ऑन आवर आमची जी भुरगीं जे जल्माक येता गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान, जे खंय भुरगीं वॉर्ड हे डिलिव्हरी जाता आमच्या PHC, CHC आनी आमचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आनी GMC, दोज ऑल वील बी कवर्ड.